स्मार्ट सिटीच्या कामात आदींच बोवाळ चल्ला तातूंत आतां G20 परिशदेक हातीन घेतिल्ल्या कामाक लागून लोकांक त्रास सोंसचे पडटा। G20 परिशद जावपाची आसा हें तुमकां पयलीं खबर आशिल्लें। देखून पयलीं कित्याक नियोजन केलें ना? स्मार्ट सिटीच्या कामांच्या बोवाळांत हीवूय कामां कित्याक घेतली? काय हातूनय पयशे करपाचे आसात? अशे प्रस्न काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान उप्रासले। सद्याक चालू आशिल्ली G20ची कामां हो घोटाळो आशिल्ल्याचे आरोपूय ताणें केलो। तुमकां समज जर खबर आशिल्लें की G20च्या नांवार तुमी स्मार्ट सिटीच्या नांवार पणजे काबार केल्ली आहा। आतां तुमी G20च्या नांवार खंय आनी व्हडलो स्कॅम केला। सो तुमकां जर खबर आशिल्लें की G20चे तुमी काम करतले जाल्यार तुमी पयलीं एडमिनिस्ट्रेशन बसपा आशिल्लें, कलेक्टर बसपा आशिल्लो, PWD बसपा आशिल्ली, WID बसपा आशिल्ली, पुलीस बसपा आशिल्लो, ट्राफीक बसपा आशिल्लो आनी तुमी सांगपा आशिल्लें खंयच्या पॅचाचेर आमी काम करतले आनी कशें ट्राफिकाक इफेक्ट जातले ते। अरे हे सकाळचे 8 वरांचे हॉटमिक्सिंग करता, तुमी रातचे करा मरे। पणजे बस स्टँडा सारके जाग्यार ज्यार मॅक्झिमम बॉटलनेक जाता थंय तुमी सकाळचे पीक आवर्साचे हॉटमिक्सिंग करता, ते खरें रातचे करप। सो दीस इज कंप्लीट फेलियर। हांकां फक्त खावपाक जाय। तुमी आतां म्हज्या लेफ्टान पळयात आनी रायटान पळयात। लेफ्टान इज अ टोटल केओटीक ट्रॅफिक वीच इज कमिंग इनसायड द पॅन्जीम आनी रायट सायडीक जर तुमी पळयत जाल्यार हे बरें आशिल्ले पेवमेंट हांगा कांयच जाल्लें ना। हे G20च्या नांवार हो टोटल स्कॅम चल्ला। हे बरे पेवमेंट काडून परत पेवमेंट घालता। अरे कोणाचो पयसो? जे आज लोकांचे म्हणल्यार जे स्कीम अटल आमचे सोशल वेलफेअराच्या स्किमीच्या अंडर जे लोकांचे पयशे उरल्या ते दिवपाक सरकारा कडेन पयशे ना, पूण हांगा नाशाडी करपाक सरकारा कडेन पयसो आहा। म्हळ्यार हाजे वयल्यान सिद्ध जाता की हे सरकार गोंयकारां पसत ना, तांकां गोंयकाराचें पडलेलें ना। एक टोटल मेस पळया तुमी आज पणजेन प्रत्येक मनीस पणजेन येवपी आनी पणजेन रावपी स्थानीक आज ह्या सरकाराचेर विटिल्लो आसा।